Yes, brother. Sometimes. Praise God. Praise God. Praise God. Thank you, Jesus. Praise God. आम्ही आमचे डोळे दामया आणि आम्ही सुरुवातीचे मागणे आम्ही करूया. मोगडा बापा अर्गां तुका दिता बापा. बापा तुवें आमकां आज सकाळीं तावन आमकां आमचो वावर कर आनी त्या वावरांत तूं संगतपण दिवन आनी सगळ्या दिसा तुजें संगतपण दिवन तुवें आतां हो वेळ आमी तुजे संगता करसूंक आनी तूं कितें सांगताय आनी तूं कितें उलोवंक आशेताय आनी तुज्या त्या आत्मीक उतरांद्वारे आमकां ताचें उगडापण तूं दिवन आसाय आनी त्या उगडापणा वरवीं आमकां सबार संगती कळीत जावं आमकां सबार आमचे थंय खंय आमी करेक्शन करीचें म्हणलें तूं आमकां तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे तूं सांगोन दिताय. बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा. बापा आतां कितें तूं उलोवंक आसाय तूं आमचे संगी तुज्या पवित्र आत्म्याद्वारे उलय. हांव संपूर्ण तुका समर्पिता म्हजो ताळो म्हजें मन म्हजें काळीज संपूर्ण रितीन तुका समर्पिता आनी तूं संपूर्ण रितीन ह्या सेशनाचो कंट्रोल काम घे आनी हर एकल्यांक हें सेशन सरळ रितीन समजोवंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार तुवें दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. बापा हें मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. प्रेज गॉड. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. थँक यू जीसस. आमकां आमच्या जिवनांत आमकां देवाचे संगातपण अनुभव करूंक आमकां खंयची आडखळ येता म्हणून कळटा तुमकां. प्रेज गॉड. चिंतनाद्वारे चिंतना होय चिंतना आनी चिंतनाच्या उपरांत एक व्हडलें स्टेप येता तें खंत आनी हुस्को. वय सबार जण सबार संगतींनी खंत करून आपलें बरें आशिल्लें जिविती होगडावन नासाच्या वाटेक गेल्ले आमी आयकता आनी आमी पळयता. त्या खातीर आमकां आज देवाचें उतर आमकां सांगता 1 Corinthians 3:6 काडया. Praise God. Thank you, Jesus. वाचिजे ब्रदर. वासा सिस्टर. प्रेज गॉड. हांवें बी रोयलें आनी आपोलोन ताका उदक वतलें पूण तें व्हड अशें केलें देवान. प्रेज गॉड. हांगा आमकां देवाचें उतर सांत पावला मुखांतर सांगता. सांत पावल कोरिंथांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां सांगता हांवें बी रोयलें म्हळ्यार हांगा आमी बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी हें देवाचें उतर
आमकां संवसारांत जियेतना आमकां एक विशिश्ट रितीन ते आमकां देवाचे सांगातपणाचो अनुभव दिता. त्या खातीर हांगा म्हणटा हांवें बी रोयलें देवाचे सत हांवें रोयलें म्हणटा. आनी आपोल्लोन ताका उदक ओतलें पूण वाडाशें केलें देवान. पळय आमी सबारांक देवाचें उतर दिता पूण देवाचें उतर एका घडयेक खाण घेतात वा आमी तशेंच आसल्या पयलें आमी देवाच्या उतरांत संपूर्ण ताका विधेय जावच्या पयलें आमी तशेंच आसल्या. कोणेय कितलें आमकां सांगल्यार आमी एक आमच्या पयलें आमी कितें करनासल्या म्हळ्यार आमकां चड देवाच्या उतराची समजून येनासल्या वरवीं आमकां ती एक सिस्टम कळीत नासल्या वरवीं आमच्या जिवनांत तें कशें काम करूंक शकता म्हणलें आमकां कळीत नासलें. सो हांगा सांगता सांत पावलो हांवें बी रोयलें म्हणटा आनी आपोल्लोन ताका उदक ओतलें पूण तें वाडाशें केलें देवान. तरी आमी हांगा दोन संवसारांत आमी जियेतना बी म्हळ्यार खंयचेय उतर तें बींत म्हळ्यार तें देवाचें उतर जावं दी वा संवसारी संगती जावं दी दोनी बींत. त्या खातीर आमी उसारच्या हर एका शब्दांत तातूंत स्पिरीट आसा म्हणून आमी सांगता. ते काम करतात ते म्हणटा. सो त्या खातीर हांगा हांव केदोळा देवाचें उतर हांव एक पावटी आयकता पयले पावटी तें एक बी जावंक पावता म्हाका आनी हांव परतेक केदोळा आयकता ताका हांव उदक सोडटा वा ताका हांव उदक दिता मुळाक घालता. मुळाक घालता. हांव केदोळा आतां पळया एक बी म्हजे थंय आयलें जाल्यार तें बी आतां देवाचें उतर म्हजे थंय आयलें जाल्यार तें बी हांव परतेक हांव त्या विशयांत आयकता आनी ताचे विशयांत हांव समजून घेता केदोळा हांव त्या बियाक पोस करता. पूण हांगा आनी एक इम्पॉर्टंट रोल आसा आमच्या बापाचो. कितें म्हळ्यार वाडाशें करचें देवान. पूण हांवें हांगा उदक वतल्या शिवाय तें वाडाशें करूंक देवाक जायना. त्या खातीर हांवें हर एक हांव देवाचें उतर आयकता जाल्यार त्या उतराक हांवें तसो उदक दिवन पोस करूंक आसा. हांव घडये आयकोवच्या वरवीं हांव ताका उदक दिता. केदोळा म्हज्या बापाक कळटा थंय म्हजे थंय एक आशा आसा वो भुरगो संवसाराच्या संगतीन कितलोय गेलो जाल्यार हाचे थंय एक फाटी परतवण्याची उर्बा आसा आनी म्हजें उतर वो स्विकार केला आनी त्या उतराक वो विधेय जाला. सो केदोळा हांव घडये आयकता म्हळ्यार म्हजें विधेयपण हांवें परगडचें जावन आसा. त्या खातीर म्हजो आनी देवा मदलो संबंद चड जाता आनी देव म्हज्या हर एका
गरजेक हांवें उसारच्या वा उसारी नांव जावच्या म्हळ्यार खरी एक गरज आमकां थोडे फावटी आमकां उसारूंक कळना. त्या प्रमाणे देव आमकां तो ताचे आमकां कितें जाय जे त्या प्रमाणे आमकां तो दिता. न्हय हांव विचारता जाल्यार एक ल्हान वस्तू तो म्हाका धराळ मापान तो एक हांव चिंतूंकी ना त्या विशयांत म्हाका ते व्हड मट्टार तो म्हज्या जिवनांत कार्य करूंक शकता. सो पयलें म्हजें काम जावंक आसा तें बी हांवें खाण घेवंक आसा आनी तें बी हांवें स्विकार केल्या उपरांत ताका हांवें पोस करूंक आसा. हांवें पोस करिनासतना तें देवान कितेंय करूंक जायना. फळ दिवचें तातूंत फ्रूट दिवचें तें देवा वयर सोडलां. कित्याक तो वाडाशें करता आनी तातूंत वाडाशें करता म्हळ्यार तातूंत फळ दिवचोय वेळ देवाच्या संगातपणांत देवाच्या संगातपणांत जियेवचेंत आमी त्या बियाचे आमी फळ अनुभव करचें. सो त्या खातीर हांव संवसारी रितीची बियां हांव आपणायता जाल्यार ते म्हजे थंय म्हाका देवाच्या संगतींत हांव पयस व्हरता, त्या आत्मीक संगतींत हांव पयस व्हरता आनी संवसारी रितीर म्हाका मेतेर करता आनी संवसारी रितींत हांव म्हजें जिवीत चलोवंक तें म्हाका शिकयता. त्या खातीर म्हजे थंय हांव खंयचें बी खाण घेता तें म्हजे थंय तें कार्य करता. केदाळ हांव सांगता म्हाका आतां कितें खंत आसा वा म्हाका कितें समस्या आसात हांव त्या समस्यांच्यो बियो कान घेता वा हांव संवसारी रितीन कोणाची एडवायस कान घेता आनी ताचे वरवीं म्हजे थंय त्या संवसारी रितीचींत कामां जातात, कार्य जातात आनी त्या प्रमाणेंत फळां येतात. त्या खातीर आमी खंयच्या रितीचें बी आपणायता आनी हांव खंयच्या रितीच्या बियाक पोस करता ताचे वयर म्हजे रिजल्ट जावन आसा. केदाळे आमकां संवसारांत जियेतना आमी हर एक मनशांक पळया, हर एक म्हळ्यार देवाच्या उतरांची समजोनी नातिल्ल्या मनशांक पळया, हर एका वेळार तांचे थंय ती खंत ती भिरांत हें आसता. कित्याक तांणी संवसारी रितीच्यो बियो तांणी आपणायल्यात आनी जेजून कितें केलां, जेजूचे ते गुड न्यूज, जेजूचो तो शुभ वार्त ते आपणावना बदलाक आदलेंच रितीर पयलेंचे रितीर नियमशास्त्र म्हणल्या रितीरच जियेवन आसात. त्या खातीर तांचे थंय तो देवाचो मोग अनुभव करूंक ते शकनात. त्या वरवीं नियमशास्त्र आमकां ते आमच्यो चुकी केदाळ आमकां ते चुकी सांगता. पूण देवा थंय फाटीं आयिल्लो देवाचें उतर शुभवार्त आमकां सांगता जेजून आमचे खातीर हर एक ताणें कर्ण दवरलां, हांवें तें आपणायचें आनी तें आपणावच्या रितीर हांवें मुखार वचचें. बदलाक हांव तेंत करता जाल्यार म्हज्या आदले म्हज्या मालगडे कर्ण आयल्यात आनी आमी तेंत करनासलो आनी आतां हांव तेंत कर्ण वेता म्हळ्यार म्हजे थंय ते जेजून केल्ल्या कितें केलां तें कार्य हांवें तें अनुभव करूंक जायना. आतां पळया आमी पयलें आमी
ल्हान आसतना पुरो इस्कलाक आनी वेताना आमी मुस्तू वाटो सोलोवन वेताल्या वा आमी आमकां एक कितेंय तातूंत भंय आनी कांय नासलें. पूण आतांची भुरग्यांक पळया तुमी, तांकां घरांत हाडून देंवतना रिक्षा व्हेइकल जायचे, इस्कलाच्या मॅटा म्हणसर व्हेइकल जायचे, आनी तांकां आमी तेंत कॅर दिलां. कॅर म्हणल्यार कालें, इंग्लिशांत कॅर म्हणटात, ती सवय कोंकणीन आसा. कालें म्हणटात ताका. कोंकणीत तशेंच सांबाळलां. सांबाळलां, काळजी म्हणटात पळय, काळजी घेतल्या. काळजी घेतल्या. कितली आतां म्हणटात न्ही, कितली काळजी घेता त्या भुरग्यांची ती आवय, सकाळी सांजेर धांवता, कितली काळजी घेता. ती काळजींत आमकां फ्रीडम ना. त्या खातीर आमी आमचे पयलेंचे नियमशास्त्र आमकां केदाळाय ते सुखीदार वा सुकू म्हणून मात्र सांगता. पूण सुखीत हांव आमी भायर कशें येवचें म्हणल्यार आमकां सांगना. त्या खातीर आमकां आतांची भुरगीं तेंत जालां, आमी आवय बापायनी तांचे मस्त काळजी घेवची. ती काळजी घेवन त्या भुरग्यांक इल्लेशे कश्ट आयल्यार तांचे तावन ते काळजी आसल्यान ती डिपेंडंट जातात दुसऱ्यां वयर, आनी थंय ते फ्रीडम म्हणलें ना. सो फ्रीडम नासले वरवीं, थंय एक बंदड आसले वरवीं त्या भुरग्याच्या जिवितांत संपूर्ण बंदड ताका प्रॅक्टीस जावन गेल्या. त्या बंदड तावन त्या भुरग्याक भायर हाडूंक आवय बापायनी जावंक पुरो, घरच्यांनी जावंक पुरो, त्या विशयी चिंतुना, पूण हांव म्हजे स्पेशल काळजी ताचे कडेन दाखयतां आनी त्या काळजी वरवीं भुरगें बरें जाता म्हणून चिंता. बदलाक त्या भुरग्याक हांव आनीकी बंदडेंत घालनासा म्हणून आवय बापाय चिंतिनात. आतां पयलें पळया, इस्कलाक वेताना एक फावटी भुरगे इस्कलाक, आमी ल्हान आसतना इस्कलाक गेल्यार आमी फाटीं आयल्या उपरांत मात्र आमकां घराचें वातावरण, ताच्या मदें आमकां कितें वातावरण मेळटा वाटेर जावंक पुरो, आमी वेताना इस्कलान जावंक पुरो, आमकां आमी ते होंदोन कान घेताले. पूण आतांची भुरगीं तशें वातावरणाक इमिडिएट वंदोवंक जायना. कित्याक? थंय कॅर म्हणलें, काळजी म्हणलें तें चड जाल्ल्यान ताका खंयचेय विशयांत होंदोन कान घेवंक भायल्या वातावरणाक जायना. सो त्या खातीर ते भुरगें मागीर ताचे इंडिपेंडंट लायफांत ताका मुखार वचोंक मस्त कश्ट जातात. तशेंच जालां आमचें जिवीत. आमचें जिवीत आमी तें करन जो, हें करन जो, तशें अशें हेंत आमी करन आसाव, पूण आमकां जेजू क्रिस्तान संपूर्ण रितीन ताणें ताच्या कुर्सार केल्ल्या त्या कार्या वरवीं ताणें आमकां संपूर्ण रितीची सुटका दिल्या म्हणून आमी तें मानून घेवंक तयार ना. कित्याक आमची शिकवणूक तशी आसा. सो पूण हांव देवाच्या उतरांत केदाळा चड आनी चड हांव वेळ करसितां. जेजून संवसारांत येवन म्हजे खातीर कितें केलां म्हणलें हांव समजून घेवंक प्रयत्न करतां जाल्यार हांव त्या बंदडेतावन भायर येवंक जाता म्हाका. ना जाल्यार हांव तेच बंदडेंत रावून म्हजें जिवीत बंदडेंतच घालन आनी हांव खंती बेजारायन म्हजें जिवीत आखेर करतां. त्या खातीर देवान आमकां जेजू क्रिस्ता मार्फत आमकां फ्रीडम दिलां. तें फ्रीडम आमी अनुभव करचें म्हणून देव आमकां आपयता. फिलिपियन्स 4:6-7 काडया. 6 काडया, 6.
कसलोच खंत हुसको धरी नाका. हर एक तुमची गरज मागण्यान आणि उपकारी मनान देवाक कळीत करा. प्रेज गॉड, माझी प्रेज गॉड. नाका नाका सिस्टर, हे पळय हांगा म्हणटा आमकां देवाचें उतर, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. कित्याक हे एक खंत हुस्को आसा पळय, खंत म्हणली आसा ती आमकां देवा तावन येवची न्हय. ही आमकां ती येवचीत आमचो विरोधी सैतान आमकां घालचे एक व्हडलें ताचें हातेर जावन आसा. कितेंय आसूं दी, आमकां इल्लेशे आमच्या दोळ्या मुखार आमकां प्रॉब्लेम्स म्हणून कळले, आमच्या सेन्ससाक कळले, आमी इमिडिएट चिंताव वो आमी खंत करूंक सुरू करता. आमी चिंताव आनी ताचे उपरांत आमची खंत. पूण ह्या खंतीन हांगा हांव देवा तावन पयस येता म्हणलें हांव समजून कान घेना. कित्याक देवाच्या उतराचो आमकां समा अर्थ गत्तुना. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर म्हणटा, कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात. हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा म्हणटा. हांवें हें करिना, फाल्यां करता हांव. हर एक आमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करच्या बदलाक हांव पयलें हांगा कसलोच खंत हुस्को धरी नाकात म्हूण आसा पळय, हांव तो खंत हुस्को म्हजे थंय हांव धरन कान घेता. आनी पळय हांव त्या खंती वरवीं हांव ताचें म्हजे इतल्याक सोल्युशन नाजाल्यार संवसारी रितीन सोल्युशन आपणावंक हांव वचोन आसता. हांव हे सेकंड करिना. हर एक म्हजी गरज मागण्यान म्हळ्यार हांगा म्हजें म्हाका तें दी म्हाका हें दी म्हणचें न्हय. त्या खातीर मार्क 11:24 म्हणटा, कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात, 23 म्हणटा, कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सत्माना. त्या खातीर म्हाका देवाच्या उतराची समजून येना जाल्यार म्हजे हर एक सिस्टम देवा थंय हांवें जोडचो संबंधाची ती सिस्टम म्हाका कळीत जायना. आमी पयले तुशंत आसल्या, आमकां पयलें येन्स आसलें देवाच्या उतरांत हें आमकां टिचींग मेळच्या पयलें, ही शिकोवन आमकां ह्या गुंडायेन मेळच्या पयलें आमचें जिवीत अशांत आसलें. आमी मागचें म्हळ्यार म्हजे डिमांड हांवें पयलें घालचें देवा मुखार. देवा म्हाका हें तूं दी, हें जायचें म्हाका, म्हजें डिमांड तें तशें आसलें. पूण म्हाका केदाळा देवाच्या उतराची समजूनी आयली, केदाळा हांव म्हाका मेळ्ळांच म्हणून हांव सत मानतां, पूण जावंक पुरो तें म्हाका अनुभव करूंक मेळ्ळो ना. पूण तें म्हाका मेळ्ळांच म्हणून हांव केदाळा पयलें सांगतां आनी ते दाळा हांव तें अनुभव करूंक सोदतां. त्या खातीर देवाचें उतर क्लियर म्हणटा, कितें सकड मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण सतमाना. पयलें हांवें सतमानीचें, त्या दाळा तें हांव अनुभव करूंक जाता. कित्याक सतमानीचें म्हळ्यार आतां खंयचीय वस्त आतां म्हाका गुत्त आसा त्या शॉपांत ती वस्त आसा पळय गी. आतां आमी ऑनलायन परचेस करचें जाल्यार थंय ती वस्त आसा म्हणून आमकां कळीत आसा. आतां ती वस्त कळीत आसा जाल्यार हांव ऑनलायन परचेस करतना कालें करतां, हांव ती वस्त सिलेक्ट करतां आनी हांव ताका ऑर्डर कर. पेमेंट करतां, ऑर्डर करतां वय गी. होय. तशेंच
हांवें हांगा जेजून केल्ल्या हर एक म्हजे खातीर कर्ण दवरलेल्या कार्याक म्हाका कितें संवसारांत म्हज्या जिवनाक जाय जे ते हर एक जेजून त्या कुर्सार कर्ण दवरला. पूण हांवें आपणायचे जाल्यार म्हाका ताची समजणी जायची. आतां एग्जाम्पल, आतां ऑनलायन ऑर्डर करतना ताचे विशीं कांय गोतूनातल्या मनशाक ऑर्डर करूंक जाता. ना नाही. ते एक प्रोसिजर आसा वैगी. म्हाका खंयची वस्तू जाय हांवें सिलेक्ट करचें आनी त्या प्रमाणे हांवें ते ऑर्डर करचें. आतां म्हाका वस्त जाय म्हणून गोत्त आसा, पूण हांव ते ऑर्डर करिना जाल्यार म्हज्या घरा येता, म्हाका ती वस्तू मेळटाली. ना. तशेंच हांगा हांवें जेजून कर्ण दवरल्या कार्याक हांवें हांगा सत मानिचे आनी सत मानल्या उपरांत म्हाका ते मेळ्ळा म्हणून हांवें अर्गां दिची. हे दोन संगती हांव केदाळा करतां, तेदाळा म्हजे थंय हर एक देवाचें कितें देवान जेजू क्रिस्ता मार्फत केलां ते हांव अनुभव करूंक शकता. आमी पयलेंच्या स्थितीर आसां जाल्यार, आमी त्या पयलेंच्या नियमशास्त्रा कालत आमचे मागणे आसा जाल्यार, ताच्या प्रमाणेच म्हजे मागणे आसा जाल्यार ते हांगा ह्या शुभवार्तेच्या मागण्यांत जेजून कर्ण दवरल्या त्या कार्यांत हांव खंयचेय तो वांटो अनुभव करूंक म्हजे कडेन जायना. कित्याक पयलें हर एक आमचे परमेश्वरांत हर एक कितेंय केलां जाल्यार थंय देवा लागीं संबंद जोडिचे जाल्यार थंय एक पातकाची बली भेटोवन तो संबंध पुनर्स्थापीत करताले श्रेष्ठ याजका मुखार. तशेंच हांगाय जेजून म्हजे खातीर आमचे खातीर ताची बली भेटयल्या, त्या वरवीं हर एक देवाची आशिर्वादां ती हांवें अनुभव करचे जाल्यार हांवें जेजू क्रिस्ताक सत मानिचे आनी ताणें केल्ल्या त्या कार्याक सत मानिचे आनी ती सिस्टम हांवें आपणायची. तेदाळा मात्र म्हजे थंय जेजून केल्ल्या त्या कार्याचो संपूर्ण रितीन म्हज्या जिवनांत हांव तो अनुभव करूंक शकता आनी म्हज्या जिवनांत हांव एक क्रिस्त हांव म्हणून जियेता जाल्यार हांव क्रिस्ता बरी जियोंक शकता. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. रोमन्स 6:13 काडया. तितलेंच न्हय, फुडेचे खंयचेय सांदे तुमी फाटकाचे साखरेक लायनाय, बदलाक मरणांतावन जिविताक पावलेल्या बरी तुमचे कुडीचे सांदे पवित्रपणाचे हातेरां म्हूण लेखून तुमकांच देवाचे सेवक समर्पून घ्या. प्रेज गॉड. हांगा पळया, तितलेंच न्हय, तुमच्या कुडीचे खंयचेय सांदे. आतां आमी आमच्या कुडीचे एक सांदो आमी काण घेया, आमची जीब. आमी जिबेर आमी देवाच्या उतरांच्या विरोध हांव उलयतां जाल्यार हांव खंयचे अनुभव करतां. हांव देवाच्या उतरांक ताळ पडनातलें म्हजें उलोवणें जाल्यार हांवें संवसारांत आसल्या त्या सैतानाच्या कार्यांक म्हजे थंय हांवें आपणावचें जावन आसा. त्या खातीर केदाळा थंय येवेन तेंच पाताक कशें केलें, तिणें त्या सैतानाच्या कामाक एग्री जाली आनी केदाळा तिणें तें ताच्या बुलोवण्या प्रमाणे उसारलें आनी तिणें मनशा कुळाच्या भितर पाताक हाडलें. तशेंच हांगा हांव खंयचें उसारतां
ताचे वरवीं हांव त्या सैतानाची कामां हांव आपणायतां. त्या खातीर म्हजी जीब हांवें केदाळाय सांबाळून उलोवंक आसा. हांवें करचें कार्य हर एक देवाच्या उतरांक सामा जाल्लें सरी जाल्लें कार्य हांवें करूंक आसा. केदाळ हांव देवाच्या उतरांक सरी जाल्लें करतां, म्हजे थंय खंयचोच खंत येवंक साद ना. म्हजे थंय आतां खंत आयल्यार पयले 2 संगती जातात. एक बे आनी एक इंग्लिशांत आमी इनपेशन्स म्हणटा. इनपेशन्स म्हळ्यार स्वानियंत्रीत नातिल्लें, स्वानियंत्रीतपण नातिल्लें म्हणून चिंतां. आनी एक सांगचें जाल्यार आमी एक कंतार म्हणटा, पळय गे उडास आयलो म्हाका, प्रेज गॉड. आत्म्या म्हज्या तूं अधीर जायनाका, कांय भियेनाका. वय गे हें कंतार म्हणटा न्ही आमी. वय म्हणटाले हांव पयलीं. हे अधीर म्हळ्यार म्हळ्यार हांव भियेल्या उपरांत म्हजे थंय कितें घडटा पळया, हें अधीरपण. त्या खातीर हांव केदाळाक कंत करतां, म्हजे थंय 2 गजाली संगती घडटात, एक बे आनी एक अधीरपण. सो त्या खातीर म्हजे थंय देवाचे ते पवित्र आत्म्याद्वारे जावचे कार्य हांव म्हजेच थकी आडायतां. आमच्या जिवनांत हें जावनूच आसा, आमकां कळना मात. मनीस म्हणटा कितले ते आतां एग्जाम्पल कांय आतां एक कले एक अनएक्सपेक्टेड कालें जालें. आमी चिंतूंक येना एक गजाल जाली, तेदोळ आमचे थंय खालें जाता. आमी खालें करता. आमी खंयचें खालें सिस्टर? देदस्पर जातात एकच फावटी. देदस्पर जाता. देदस्पर जायचे जाल्यार पयलें तुका तें बे हाडटा. त्या खातीर खंत आमकां बे आनी अधीरपण दोनी हाडटा. त्या खातीर आमी खंत कोण करता तो मनीस भितरले आमच्या भितरता कितें समाधान आनी कितें आसा तें आमी होगडायता. आमी एक घुसपड गोंदळाचे व्यक्ती जावन आमी बदलता. आनी आमी ताचे वरवीं आमी कितें डिसिशनां करता ती हर एक डिसिशनां रॉंग जावन येतात. त्या खातीर आमी पयलें आमची खंत आमी पयस करचें. त्या वरवीं हांगा देवाचें उतर म्हणटा, खंत हुस्को धरिनाकात म्हणटा. रोमन 6:13 आमकां तेंच म्हणलें तुमच्या सॉरी रोमन 6 फिलिपी 4:6 म्हणलें कसलोच खंत हुस्को धरिनाकात. त्या खातीर ते सैतानांत हांव येवचें खंत हुस्को. हांव केदाळ खंत हुस्क्या प्रमाणे म्हजें जिवीत मांडून हाडटा. हांव म्हजें जिवीत वगडायतां. त्या खातीर पयलें मॅट आमचे केदाळे आमकां खंयचेय आमकां समस्या येताना आमी खंत करूंक आमी वचोनच. आमी बदलाक देवाच्या सांगातपण आमी त्या वेळार आपणायचे. आनी हांव देवाचें सांगातपण हांवें आपणायचें जाल्यार त्या खातीर म्हजे भितर रोयिल्लें बी तें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसाचें. केदाळ मात्र हांव तें बी भितरल्यान म्हजें फळ दिल्ल्यान ह्या खंत हुस्क्याक म्हजे थंय हांव अवकाश दिना. लूक 8:15 काडया. ओमप्याच्या पर्यंतलं एक हें आसा तातूंत. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस.
8:15 काड. शेकी बरे सुवातेर पडलेले बी म्हळ्यार देवाचे उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात आनी तिरासाणेन फळ दितात ते. प्रेज गॉड. हांगा पळय, आता देवाचे उतर आमचे थंय आमी कंटिन्युअस ताचे थंय आमी आसा जाल्यार, म्हळ्यार देवाचे उतरां सांगत आमी आसा जाल्यार हांगा पळया, शेकी बरे सुवातेर बरी सुवात आमी आमची कर्णकांडगेचे पयले. त्या दाळा ते बी बऱ्या सुवातेर म्हज्या पडलां जाल्यार ते केदाळाय म्हज्या बऱ्या वेळार वा म्हज्या समस्या वेळार म्हाका ते बी असो उडास येता आनी ते म्हज्या तोंडांतल्यान भायर सरता. आनी ते फळ देवाचें उतर आयकून बऱ्या आनी उदार काळजान ते सांबाळतात. कित्याक म्हळ्यार आमी सांबाळूंक आसा. सांबाळूंक आसा म्हळ्यार आमी तसो पोस करूंक आसा. आमी घडये घडये ते आमी आयकूंक आसा आनी ताचे विशयंत हांव केदाळा आयकता घडये घडये आनी त्या वरवीं म्हजे थंय देवाच्या त्या उतराची समजणी आनी म्हाका ताचे उगडापणां येतात. सबार रितींनी एक उतार जावंक पुरो, सबार अर्थ करून हांव कितले गुंडायेक वेता तितले म्हजे थंय ते कार्य करूंक शकता. पूण म्हजे थंय ती मातीत ती सुवात हांव बरी करून कान घेवना. म्हजे थंय हांवें सुवात बरी करून कान घेवना, त्या दाळा म्हजे थंय ते बी रावाना. त्या दाळा म्हजे थंय बी ते मेरेर पडले बरी जाता. त्या दाळा ते मेरेर पडले, बऱ्या सुवातेर पडोना, त्या दाळा ते बी नश्ट जावन गेले. त्या खातीर आमी देवाचें उतर आमी बऱ्या सुवातेर आमी केदाळे आमच्या भितर बऱ्या सुवातेर आमी आमचे ते बी आमी दवरूंक आनी तासो पोस करूंक आमी आसाचे केदाळे. ना जाल्यार आमचे थंय देवान कितें आमचे थंय दवरलां ते हांवें संवसारांत अणभव करूंक जायना. 1 Peter 5:7 काडया. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळो तुमचो हुस्को कोणाचेर सोडा? देवाचेर सोडा. देवाचेर सोडा. पूण आमकां संवय जाल्या न्ही. आमकांत आमी कान घेवन आमी तेंत चिंतून आमी तेंत प्रत्येक चिंतून खालें जाता गी, कितें करता गी, खालें जाता गी म्हज्या जिवनांत. एक चिंतया आमचे थंय आमकां एक पिडत आयली म्हूण चिंतया. त्या दाळा कितले विशय आमचे थंय येतात. आतां डॉक्टरा सशीन गेल्यार आतां तें टेस्ट करून सांगता, हें टेस्ट करून सांगता, तें आतां रिपोर्ट आयल्यार हांवें कितें करचें. हांव पयल्यांत पुरा प्लॅन करता. पूण प्रॉब्लेम म्हजे येत, हांव केदाळा ताचे चड चिंता. थंय कितें सिंपल जावंक पुरो, पूण त्या बदलाक हांव कालें करता, हांव मस्त गुंडायेन चिंता. पूण ಎಂತ हांवें चिंताप देवाच्या उतरां वयर हाडून हांवें हें चिंतलें जाल्यार हांगा समस्या हांव अणभव करचो नासलो. त्या खातीर आमकां ಎಂತ जाला सगळो हांगा देवाचें उतर आमकां म्हणटा, सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. सगळी आमची कंत बेजाराय आमी कितें आसा तें ताचेर सोडया. आनी ताणें आमकां कितें सांगलां, कितें आमकां ताणें करून दवरलां, जेजू क्रिस्तान ताच्या कुर्सार आमकां हर एक ताणें आमकां बरेंपण ताणें जोडून दवरलां,
ते हांवें आपणावच्या विशयांत हांवें कशें आपणायचें म्हणल्यार हांव चिंतलो जाल्यार म्हजे थंय हांव त्या हुस्क्याक वा म्हजे त्या कंतीक हांव एंटरटेन करना जाल्यार हांव त्या दाळा देवाचे ती मांडावळ आपणावन हांव जिजून केल्लें तें हर एक हांव अनुभव करूंक शकता. हांगा म्हणटा कित्याक तसो तुमची जतन घेता म्हणटा. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा, ताचे उपरांत तोच म्हणटा थंय तसो आमची जतन घेता. पूण हांव विश्वास करता की तसो आमची जतन घेता म्हणून. आमकां कश्ट मारतात. कित्याक आमच्या ह्या सेन्स नॉलेजाक हे समस्या मुखार दिसतात आनी ताचेर म्हजो फोकस वता. त्या खातीर म्हाका म्हजो हुस्को ताचेर सोडूंक जायना. त्या खातीर म्हजे थंय कितलें बी रोंबलां म्हणून असल्या संदर्भांनी म्हाका कळटा वा हेरांक कळटा. वो कितलो उतरांत आसा, वो कितले देवाच्या सांगातपणांत आसा. आतां एक मनीस समस्येत उलयता जाल्यार ताच्या जिवितांत बदलावून येवंक जाता की जायना. सो त्या खातीर खंयचें तो उलयता त्या प्रमाणे ताचें थंय तें कार्य जाता. सो त्या खातीर हांगा जाकोबाचें आमी हें काडया 1:3 म्हणसर वाचया. त्या खातीर आमकां आमच्या जिणेंत हर एका घडये आमकां झूज आसा आनी आमच्या जिणेंत समाधान वाडोवच्या खातीर आमी झूज मांडूंक आसा. आमचे खंत हुस्को आमी भायर कशे घालचे, आमची खंत बेजाराय आमकां आमी ताचे तावन कशें उतरोवचे ते आमी चिंता पाटोवंक आसा. वाचतात गी सिस्टर 1:3 म्हणसर. और गांवांत शिंपडलेल्या 12 कुळयांक देवाच्या आनी सौम्या जेजू क्रिस्ताच्या सेवका जाकोबाचो नामान. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हूण तुमी लेखी जाय. तुमचो भावार्थ पारकिल्ले वरवीं तुमचे थंय तिरासाण उपजता म्हूण तुमी जाणात. प्रेज गॉड, प्रेज गॉड. म्हज्या भावा भयणीनो, नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखी जाय. आतां आमचे वयर कश्ट येताना आमी बाग म्हणून लेखता की आमी पुरपुरतां? वैगी आमी खंत करता, फाल्यां करता. आमकां कश्ट आयल्यात गी, येतात गी, येतात गी. आयिल्ले ते दाळ आमी कशें आसता आमचें सिच्युएशन? पयलें तशेंच आसलें, पुरपुरचें भियोवचें. पूण देवाच्या उतरांत घट जाल्या उपरांत आमी बदलल्या. हेंच आमी हेरांकी तेंच आमी सांगचें. हेरांनी असल्या संगतींत हांव भायर येयचे जाल्यार ते शुभ वार्ता आमी हेरांक दिल्यार मात्र ते तांकां समजता. कित्याक म्हळ्यार आमकां तशीच जाल्ली पयलें वैगी. आमी पयलें देवाच्या उतरांत येवच्या पयलें आनी देवाच्या उतरांत येवन घट जावनातल्या वेळार म्हळ्यार आमी घट जावच्या पयलें तशेंच आसलो. आमकां कश्ट आयिल्ले कुडले आमी कालें करताले. हें म्हाका जावन नजो आसलें न्हय, हें आमचें चिंताप आसलें. आमी देवाच्या उतरांत आयिल्या उपरांत अशें जाता की तळें चिंताप येवंक साद आसा. सो त्या खातीर हांगा म्हणटा नाना तराचे कश्ट तुमचे वयर आयिल्ल्या वेळार ते बागस म्हणून तुमी लेखीचे. आमचे एक्झॅक्ट आमची परीक्षा जावची हांगा.
हांव भाग म्हणून चिंतांगे वैगी हांव सकयल पडलो वा म्हजे जिवनांत समस्या येयले आनी म्हाका वयर येवंक जायना, हांव तुटलो, हांव अशें जालें, म्हजें जिवीत पाड जालें, हें चिंतूंक येता. कोण ते चिंता हांव पाड जालो म्हणून ते दळत आमचे थंय ती संवसारी सकत काम करता आनी ते आमकां काळोखाच्या राजान दवरता आनी काळोखूच आमच्या जिवितांत अणभव करूंक आमकां फोर्स करता. त्या खातीर आमकां हाचे तावन आमी भायर येयचे जाल्यार हें कळाचें आमकां तें भाग्यस म्हूण तुमी लेखी जाय. हांव केदाळ हें भाग म्हणून लेखता ते दाडा इमिडिएट म्हजें प्रमोशन स्टार्ट जालें म्हणून चिंत. सो त्या खातीर आमी देवाचें उतर समा आमी ताचो म्हळ्यार ताचे वयर आमी चिंता पाटयल्यार वा ताची आमी समजोनी जोडल्यार त्या खातीर देवाचें उतर खालें म्हणटा सत तुमकां कळी जातले आनी सत तुमकां सुटका दिता म्हणून वैगी हांव केदाळ सता वयर हांव ती जानवाय आपणायता. सत कळोन हांव केदाळ ते जानवाय आपणायता त्या दाडा हांव सुटका जोडटा. त्या खातीर साबार जण देवाच्या उतरांत येवन तांकां देवाच्या उतराची ती समजणी मेळ्ळ्या उपरांत मात्र तांचे थंय आसले उणेपण, खोटेपण आनी वा कितेंय पिडा शिडा ती मनशां भायर वता. आनी ती भायर गेल्ली ती कितें आमी सैतानाच्या त्या बंदडेंत आसल्याव जेजून दिल्ली ती सोडवून आमी अणभव करूं ना तो वेळ आमचो हांव केदाळ सत जाणा जाता त्या दाडा तो वेळ म्हजो प्रमोशन मेळचो आनी हांव त्या बंदडेंतले भायर येवचो वेळ. त्या खातीर आमकां देवाचें उतर सांगता 1 Peter 2:24 गणियां पळय. प्रेज गॉड. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुरसायले आपले कुडींत ताणें आमची पातकां भोगयलीं ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आमी पातकाक मरोन पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर केदाळ हांव ह्या पवित्रपणाक जियेता केदाळ हांव ते पवित्रपण आपणायता म्हजे थंय पवित्रत्म काम करता आनी पवित्रत्म्याच्या सत्तेन म्हजे थंय कितें उणेपण आसा देवाच्या विरोध वेचे खंयचे आसा ते हरियेक म्हजे तावन भायर सरोंक शकता. कित्याक म्हळ्यार जावंक पुरो आमी चिंचे नाका खाली हांव बरो जाला म्हळ्यार म्हजी पिडा म्हणून चिंचे नाका. हांव खंयच्या पुरा बंदडें जावंक पुरो म्हजे थंय आसा राग, म्हजे थंय आसा मोसोर, म्हजे थंय आसा आनी कितें क्रोध आनी कालें कितें खंयच्यो संगती आसा जाल्यार त्यो देवाचें उतर हांव म्हजे थंय केदाळ कान घेता आनी देवाची सकत पवित्रत्म्याद्वारे ती वळटा आनी ताचे वरवीं हांव एक नवी रचना जावन हांव बदलता. त्या खातीर हांगा देवाचें उतर आयजाया 55:7 काडया आमी. तातूंत म्हणटा खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडू. सोरेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सोरेस्पराशी फाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाणाय. प्रेज गॉड. हें पळया हें पोरण्या सोल्ल्यांत इजाया प्रवादीन बरयल्लें. सो ते दाळास इजाया प्रवादी मुखांत्र देवान हें सांगिल्लें जावन आसा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू आनी नश्टो मनीस आपली चिंतना सोडूं. हांव केदाळ ती म्हजी वाट खोटी सांडू केदाळ हांव सांडटा
आणि नसतो म्हळ्यार नसतो मनीस कालें करता नसतो म्हळ्यार हांगा कोण म्हणटा कोण चड चिंतना करता खंत करता कोण खंत करता चड कोण त्या खंती वरवीं आपलें जीवन वगडायता ताका हांगा नसतो म्हणटा नसतो मनीस आपली चिंतना सोडू म्हणटा पळय हांगा क्लियर इन्स्ट्रक्शन आसा पूण हांव सोडूंक तयार आसा गी आज आमकां हर एकल्यांक हांगा कोण हे आयकता जावं करो आमी आतां झुमार आसा आनी युट्यूबार मुखार आयकतात हर एकल्या मनशान आपली वाट आमी केदाळा बदलिता आनी आपलें चिंता बदलिता हे दोनी संगती जायचे केदाळा हांव हे दोन संगती करता केदाळा म्हजे थंय खंडीत जावन हांगा सांगता आळ्यांक सरस्परान ताची दया करचे खातीर तो सरस्पराशी फाटी येवं हांव केदाळा हे दोन संगती करता म्हजी वाट खोटी वाट हांव सांडटा आनी म्हजी चिंतना हांव सोडता सर्वेस्परा सरशीन हांव फाटी येता आमच्या देवाशी तो येवं कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बक्षाने त्या खातीर हांवें चिंतिचें म्हणना आतां हांवें मस्तू पातकां गेल्यांत हांवें कोटी जिनिया धरल्या हांव कंत हुस्को धरून हांव देवा तावन पयस केलां हांव म्हजे थंय राग मसोर दवरून हांव अभिलाशा दवरून हांवें मस्तू देवा विरोध केला हे पुरा हांवें केलां पूण हांवें आतां ही शुभ वार्ता जिजून केल्लें कितें आसा ताचे वरवीं म्हजे हर एक म्हजे पाताक बगसलां आनी त्या वरवीं हांव एक नवें जिवीत जिजू क्रिस्ता मारिफात हांव जिवन आसा म्हणलें हांव म्हाका केदाळा कत्री करता केदाळा हांव एक नवी रचना जावन हांव बदलतां प्रेज गॉड Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. आम्ही इल्ले वेळ टंग्सांत आम्ही मागणें करया टंग्सांनी रोरिंगांत एक 5 मिनिटां आसात ताचे उपरांत आमी एंडिंग प्रेयर करून अनाउन्समेंट आमी कितें आसा जाल्यार तें आयकोया हालेलुया हालेलुया हालारा बरा बरा शिबारा बरा 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 Bara 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 shivaranta hala bara 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 huara bara 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 shira bara 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 hara ra 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 hala la 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 bara bara ra 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 shivara bara 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 Oh, anteri beri 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 shivara bara 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 oh bara oh
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. आम्ही निमाने मागणे करूया. मगळा बापा अर्गा मागणे मगळा बापा अर्गा तुका दिता बापा आयच्या दिसापासून बापा बापा तुवें आमकां वो वेळ तुज्या सांगातपणांत आणि तुझ्या त्या उतराची जाणवाय समजोनी आपणावंक तुवें आमकां तुज्या पवित्रत्म्याद्वारे तुवें आमकां हांवें खंयच्या एरियांत करेक्शन करचें म्हणून तुवें आमकां हर एकल्याक तुवें कळीत केलें बापा बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा तुजें उतर आमकां जावन आसा थंच वाट जिवीत जावन आसा बापा त्या वरवीं आमी तुजे सांगातपण अनुभव करूंक जाता म्हणून तुवें आमकां सांगलाय बापा आणि आमकां हर एक बंदडेतावन भायर हाडूंक आमकां आसची एकच वाट बापा ती जावन आसा तुजें उतर आणि तुजें उतर तें सत जावन आसा आणि तें सता प्रमाणे कोण आपली जिवीत सताक बदलिता संवसारांत हांव त्या सताक बदलिता तो हर एक मनीस जिवीत जोडता म्हणून तुवें सांगलाय बापा त्या खातीर तुका अर्गां दिता बापा बापा हे मागणें करता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आनी पवित्रत्म्याच्या मजतीन आमेन 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 प्रेज गॉड Praise God. ब्रदर अनाउन्समेंट आसा की ब्रदर सांगा पळय फाल्यां आमची एका दिसाची रेतीर आसची ना कित्याक म्हळ्यार ते रिसॉर्टार येयले तांचे प्रोग्राम बरो आसल्या वरवीं आनी आमकां कळीत आसा आमची मुखली रेतीर 4 दिसाची 8 तारीखे जावन सुरू जाता सोमारा जावन ही बरी खबर हेरांक कळीत कराय रिजिस्ट्रेशन आसतलें जवळसो तुमकां ते पावल आसतलें एकामेकांक ही बरी खबर कळीत करा आनी आमी परत सोनवारा मेळया ओके प्रेज गॉड थँक्यू ब्रदर थँक्यू थँक्यू जॉईन जाल्ल्या सोमेस्तार हर एकल्यांक थँक्यू प्रेज गॉड